दिव्याखाली अंधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका वाटेन सगळ्या देशाक डिजिटल इंडियाचो उलो मारता। कॅशलेस आणि डिजिटल पेमेंटांच्यो गजाली चल्ल्यात। 24/7 ऑनलायन 7 दिसांत सर्व्हिस डिलिव्हरीचे सरकार शब्द वापरता। सध्या पर्रीकार सरकाराच्यो ई गव्हर्नन्साच्यो काणयो। खात्यांची परिस्थिती पळयल्यार ऑनलायन सर्व्हिस सोडा, ह्या मुखेल खात्यांच्यो स्वताच्यो वेबसायटीच नात। गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पर्सनल डिपार्टमेंट, होम गार्ड एंड सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशन, स्टेट काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल एंड मेट्रोलॉजी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन, ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समॅन, गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल, गोवा कमिशन SC/ST, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्युशन, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटाईल अँड कॉयर, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम जनरल, गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस। चडशे गजालींची म्हायती सरकार सरकाराचे स्टेट पोर्टलाचेर घालता। माहिती तंत्रज्ञान खात्याची वेबसायट डिझायन करपा खातीर म्हूण खास एजन्सी आसा, तरी खाती अजून आपल्यो वेबसायटी तयार करपाक हालचाली करिनात। कांय खाती वेबसायटी आसूनय म्हयन्याचे म्हयने अपडेट करिनात, तो प्रकार आनीक वेगळो। ऑनलायन सर्व्हिस पयसुल्ली गजाल, सध्या वेबसायटींचेर खात्यांच्या कारभाराची म्हायती मेळ्ळ्यारूच खूब जालें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।